नागडो बेताळो सुण्या खातालो अशें आमी सान आसतना नागडो भोंवचे चेडवांक आमी तमाश करतालीची. अशी नागडो बेताळो म्हणजे एक ऐतिह्य आमगेले जनमानसान तूं खूब फावटी दाखोवन आसा. आज ही आमी हे नागडो बेताळ म्हळ्यार कोण हाजे आमगेले ऐतिहासीक जे तत्व कसले ह्या सकट विशयार आमी उलोवचे आसाची. आज आमगेलो टस डॉक्टर रोहित पळगांवकर. रोहित, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. डॉक्टर रोहित एक इतिहास तज्ञ तशी मूर्तीशास्त्रज्ञ म्हळ्यार आयकोनोग्राफिस्ट म्हणटाची. आनी हांणी सादारण सुमार काळ दाखोवन गोंयचे इतिहास आयकोनोग्राफी आदारारी म्हळ्यार मूर्तीशास्त्राच्या आदारारी अध्ययन करचे एक प्रवृत्तीन तसाची. तशीच तांगेले डॉक्टरल डिग्री म्हळ्यार तांणी PhD केलेली द हिस्ट्री ऑफ गोवाज रिलीजन कल्चरल पास्ट ह स्टडी बेस्ड ऑन आयकोनोग्राफी म्हणजे एक म्हळ्यार मूर्तीशास्त्राच्या आदारारीची गोंयचे एक धार्मीक आनी सांस्कृतीक इतिहास बांदून हाडचे खातीर तांणी ते एक PhD डिग्री तांकां मेळिल्ली आसा 2015 तू. तशीच तांणी गोवान तू 2014 दाखोवन विंगड कॉलेजां भितरी तांणी अध्यापन करता आसाची हिस्ट्री शिकयता आसा तांणी. ताजे ओटूची तांणी गोंयचे विंगड विशिश्ट जावन आशिल्ले समिती भितरी कन्जर्वेशन कमिटी ऑफ आर्किओलॉजी बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, तशीच तांणी विंगड म्युजियम कमिटीन तूं गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे तांणी एक मेंबर जावन आसाची. आमगेले अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेडे मामान प्रायोजन करता आसले देवगिरी कुलदेवता दर्शन तुमी पळयता आसताची यूथ ऑफ GSB चॅनलारी अन्नू मंगळूर हांगेले प्रोडक्शन निर्माणारी एक कुलदेवता दर्शन म्हळ्यार सिरीज प्रसार जाता यूथ ऑफ GSB चॅनलारी. त्या सगळेची एक सिरीज कसो आसा ताजी मागशी विस्तृत जावन आशिल्लें संशोधन आनी ताजे परिपूर्ण नमनेचे कसं म्हणटा ताका ताजे माहिती हे सकट आनी संशोधनात्मक जावन आशिल्ले पॉयंट्स ते ताजे मागशी ताजे काम करचे श्री डॉक्टर रोहित पळगांवकर म्हणच्यान म्हाका मस्त भरम दिसता. आज ही तांणी आमगेलो टसाची तांगेल्याक आमी नागडो बेताळो ह्या ऐतिह्याच्या विशयार आमी उलोवया. रोहित, तुमी आमगेल्या स्टुडियोंत आयिल्लीची आमकां भारी एक खुशी जाता आसा तुमगेल्या उलोवच्याक. हे नागडो बेताळ म्हळ्यार कोण आनी हे कित्याक आमगेल्या जनमानसान तो आजूकय आमी ते घट्ट जावन आसा म्हणून तुमी एक सांगेचे. जेन्ना आमी इतिहास म्हणटात किंवा सांस्कृतीक स्टडी कल्चरल स्टडी जी म्हणटात ते कल्चरल स्टडी आमी पळयतना आमकां 2-3 प्रकारचे ताका एक तरेचे ओरिएंटेशन लागता. आनी एक एंगल जेन्ना आमी द होल ऑफ इंडिया भारतभर वेगळे संस्कृती आनी म्हणजे कल्चरल इंडिजिनस कल्चर्स म्हणटा ताका आमी ते आशिल्ले. त्या व्यतिरिक्त मागीर भक्ती पिरियडान वैष्णविजम शैविजम तेय प्रसार जालो. ताजे नंतर मागीर जैन बुद्धिस्ट हांचोय प्रभाव पडलो. आनी तातूंत भितर जे असिम्युलेशन जालें संस्कृतीचें ते असिम्युलेशनाचो एक व्यवस्थीत भाग आमकां हे कोंकण पट्टीचेर पळोवपाक मेळटा. आतां आमी जेन्ना बेताळ म्हणटात बेताळ हो एक मेल प्रोटेक्टर डेटी आनी तुमी एकंदरीत जर ताजी मुर्ती जर पळयली ताजें स्ट्रक्चर जर पळयलें तर तुमकां फर्स्ट जे स्ट्रायक जाता ते म्हणजे तो न्यूड आसा म्हणजे तो नागड आसता. आतां तो नागडोच कित्याक हाजो एक प्रश्न खूब जाणांक पडटा. म्हणजे अनेक लोक किंवा अनेक जे हे आसतात ते म्हणटात की इमिजिएटली ताका पळयलो की ताका एखादे तीर्थंकर किंवा एखादे दुसरे कल्टा कडेन व्हरून जोडपाची एक तरेची टेम्पटेशन आसता. इट इज नॉट डन डेलिब्रेटली. पूण एक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार की बेताळ हो कॉन्सेप्ट इज कंप्लिटली फोक. म्हणजे लोकवेद जो आमी म्हणटात लोकसंस्कृती तातूंतल्यान तो जन्माक आयिल्लो एक हे आसा संकल्पना आसती. आतां बेताळ एक्झॅक्टली हाजें नांव हाजी जी फोड जी आसा नांवाची ती काडपाक खूब कठीण आसा. म्हणजे अनेक आर्किओलॉजिस्टान तांकां बेतला म्हणजे बेत हातांत धरिल्लो आनी अशी सुद्दां फोड केल्ली आसा. पूण बेत आनी बेताळ हाजे कडेन तिळ मात्रय संबंद ना.
बाकीचे जे आमी ताजी जे एकंदरीत ताजी पुजा अर्चा रिच्युअल्स किंवा ताजी वर्शीप जी पळयतात तेन्ना दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. ती स्टडी करपा खातीर आमकां इम्पॉर्टंट आसता. आनी ती जेन्ना आमी उपासना पळयतात ताजे वयल्यान ते मुर्तीची ते देवाची आमकां एक तरेच्यो ते लिनियेज कळटा किंवा ताजी उत्पत्ती कळटा. बेताळाच्या बाबतीन जे सगळे ताजेर संस्कार जातात किंवा ताजी उपासना जाता तातूंत बेत हातूंत म्हत्व कांय ना तशें. सो वी कॅन टेक इट एज वन ऑफ द म्हणजे ताजे व्यू तो त्या आर्किओलॉजिस्टाचो व्यू तो. आतां ताजी उत्पत्ती हे वेळाचेर सांगप खूब कठीण म्हणजे म्हाका तरी, कित्याक भोवतेक म्हाका आनी संशोधनाची गरज पडटली. खूब कडेन व्हेरीफाय करपाचो प्रयत्न केला हांवें बेताळ म्हणजे अर्थ कितें. आतां तो ताका नागडो दाखयतात फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट. आनी तुमी जर पळयत की ताजे जे मेल ऑर्गन्स असतात दे आर वेल डेव्हलप्ड, म्हणजे ते परफेक्टली डेव्हलप जाल्ले मेल ऑर्गन्स. दुसरी ताजी आनीक फिजिकल जर स्ट्रक्चर पळयलो तर ही ताजी जी एकंदरीत आंग जे दाखयतात ते धांडकट दाखयतात, म्हणजे स्टर्डी बॉडी म्हणटात. इतलेंच न्ही की शोल्डर्स म्हणजे ताजे हांगा कॉलर बोन दाखयल्लो आसता किंवा हांगा एल्बो दाखयल्लो आसता, म्हणजे दे आर जटिंग आउट, ते भायर दाखयतात. रिप केज ही परफेक्ट दाखयतात. एकंदरीत जर पळयलो की तो एक जाणटो किंवा वयस्थ आनी एन आयडियल मॅन, म्हणजे जशो आमकां फिमेल फर्टिलिटी कल्ट दिसता तसोच हो एक प्रकारचो मेल फर्टिलिटीचो एक प्रकारचो एक वर्शीप ती. सो दॅट इज वाय ताजे मेल ऑर्गन्स आर वेल डिफायन्ड. ओके. आनी इन द इंडिजिनस कल्चर्स जेन्ना आमकां नियोलिथीक पिरियडासान आमकां खबर आसा जेन्ना अर्ली सेटलमेंट जालो लोकांचो तेन्ना संतती वाडोवप किंवा सोसायटी वाडप वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी सोसायटी जेन्ना वाडना तेन्ना दॅट वॉज नॉट व्हेरी गूड. म्हणजे चार्ल्स डार्विन्स थियरी म्हणटा सर्वायवल ऑफ द फिटस्ट. आतां फिटस्ट कशें जेन्ना भुरगें जन्मता एक तर ताका कॉन्सेप्ट आसता की आवय हेल्दी आसपाक जाय, पयलींच्यान आयलें आमच्यान, पूण आवयची आमी मात्र उपासना करतात. तशेंच दीस इज अ पार्ट ऑफ अ मेल फर्टिलिटी कल्ट. ओके. आनी ताका लागून ही शोन एज न्यूड. ओके. सो आतां अंत भितरी आमी पळयताची वेताळ पंचविंशती म्हूण आसच्या पुरो एक आमगेले तांत्रीक कल्टांत तांत्रीक पद्दती आसा तांतूं भितरी बेताळ एक येता. सो त्या बेताळ आनी हो बेताळ हाजे विशयार कसो डिफरन्स म्हणून एक मातशें सांगा. आनी एक विशय म्हाका तुमी उलयतना एक मना आयलें कन्नडांत एक वर्ड आसा बेत्तले म्हणून. बेत्तले म्हळ्यार नागडो म्हणून. सो हें तुमी मातशें मनान दवरून घेवन मुखारचें तुमचें संशोधन करतना सांगुया. हय, म्हणजे तो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमी आतां सांगलो तो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एक क्लू आसा. कशें आसा की इंडिजिनस कल्चर्स आनी दॅट इज तो जो सगळो फोक कोंकण बेल्ट जो आसा म्हणजे रायट फ्रॉम रत्नागिरी धरी आमी टील कमिंग डावन टू दक्षिण कन्नड, हांचे संस्कार जवळ जवळ एक आसात. तांचे ट्रायबल लायफ जवळ जवळ एक आसा. म्हणजे हातकुळमी किंवा गौड हे जे लोक ते सगळे हातून आमकां मेळटा, इंडिजिनस लोक मेळटा. सो प्रॉबब्ली असो एक आसपाक शकता की आमची भाशा कोंकणी जरी जाली तरी ती कोंकणी जे आदिवासी जमात उलयतात गोंयची तातूंत अशे खुबशे शब्द आसात वीच हॅव गॉट रूट्स इन अदर लँग्वेजीस. आनी एक अशी लँग्वेज आसा ताका मुंडारी भाशा म्हणटात. ती मुंडारी भाशेंतले अनेक शब्द मे बी नॉट म्हणजे तशाच तशे ताणें घेवना पूण ते संस्कारीत जाल्ले आसा. तातूंतल्यान हे येवपाची एक पॉसिबल आसा. दुसरी गोष्ट तुमी म्हाका विचारलें की ताजे बेताळ आनी बेताळ बेताळ आनी वेताळ. आतां हो जो बेताळ आसा आमचो हांव म्हणया गोंयचो बेताळ किंवा ह्या मातयेंतलो बेताळ ताजे कडेन ते वेताळाचो कांयच संबंद ना. वेताळ म्हणजे तो वेताळ जो तुमी जो म्हणलो तो वेताळ कॉन्सेप्ट वेगळो. कॉन्सेप्ट वेगळो असो की तो एक तर वेताळ वेताळ हो वेताळ किंवा बेताळ म्हणजे उत्तर भागात जर तुम्ही गेले पेडणे सावंतवाडी महाराष्ट्र ते ताका वेताळ म्हणटात थोडे कडेन. वेतोबा वेताळ अशे ताका शब्द आसा. सो हो वेताळ तुमी जो म्हणटात आनी हो वेताळ हाजी उत्पत्ती वेगळी. तो डेड बॉडीज म्हणजे मडी कॉर्पसीस तो खाणारो किंवा जेन्ना असो एक रेफरन्स आसा की जेन्ना
महाभारताचें युद्ध जालें हां आनी खुबशे लोक तेन्ना मारले हम्म. आनी खुबशे डेड बॉडीज म्हणजे मोडी पडिल्ली वय वय त्या युद्ध भुमीचेर वय तेन्ना सांजचे वेताळ येवन ताजेर ते ग्रहण केलें म्हणजे वय, ताजेर वय, हें वय. केलें खालें वय अशें एक रेफरन्स मेळटा वय हो जो बेताळ आसा हां. तो डेड बॉडी कडेन संबंद ना हां. मडी हां. डेथ हाजे कडेन ताजी कनेक्शन ना हम्म. उलट ही इज असोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन ओके म्हणजे जर तर कोणी बरो ना आनी तो जर सामको हातोणाचेर आसा हम्म. तर बेताळा पाव रे करेक्ट हांव तुका कोंब सांगून घेता किंवा हांव तुका आनी कितें सांगून घेता किंवा दोन तुका एक कुडो तांदूळ दिता हां अशे तरेचे गाराणे आमी घालतात हां हां म्हणजे सांगणी करता ताका वय. तो खंयच्यानी तूं कर हॉस्पिटलांतल्यान कर किंवा खंयच्यानी वय. पूण ते वेताला पावरे अशे म्हणत. म्हणना हां. हे संस्कृतीकूच न्ही पूण इवन बाकीचे कडेन जे मेळटात हम्म. ते वेताळाक तुमी पाव आमी अशें म्हणा. अशें केन्ना वय, म्हणना वय. पूण हो ही सपोज टू बी द प्रोटेक्टर सो आता तुम्ही सांगला हे वेताळ जो नॉर्थ इंडियान तूं एक आमगेले बाकीचे तांत्रीक पद्दतीन तूं वेताळ आसा तो आनी हो वेगळो म्हण जावन आता हे बेताळ नागडो बेताळ आमी कितें नागडो बेताळ म्हणटाची हाजे आमी एक एक पुजा आराधना एक पद्दती ह्या खंय दाखून खंयताय आसा आमगेले कोस्टांत हाजी अर्लियस्ट म्हणजे सामकी मेळटा ती आमकां रत्नागिरी ह्या भागांत मेळटा रत्नागिरी मालवण सिंधुदुर्ग हांगा हे सगळे मेळटात पेडणे मागीर बिचोले गोंया येतकीर तुमकां पेडणे पयले मेळ्ळे बिचोले मेळ्ळे मागीर गोंयचे सगळे तालुक्यांनी हो बेताळ मेळटा तो जवळ जवळ काणकोण पर्यंत मेळत काणकोण बॉर्डरीचेर पर्यंत ताजी सामकी कारवारान मेळना खूप कमी म्हणजे म्हाका तरी अजून पर्यंत ताजी रेफरन्सीस मेळना घडये खंय तरी तो बारीक खंय तरी आसा पूण तोय बी आतां आमी कशें आसा की जेन्ना आमी कारवार म्हणटात माजाळी म्हळें हे भाग कशे आसा पॉलिटिकली डिवायडेड भाग आसा आज ते कर्नाटकांत पडले पूण एक काळ अशें आशिल्लें की गोंय म्हणटा ते सगळे शिरसी काळात ते शिरसी टील खानापूर पर्यंत तशे पॉलिटिकल बाउंड्रीज फ्लुईड आशिल्ल्यो तशे कल्चरल जे बाउंड्रीज आसात त्यो खूब फ्लुईड आसात म्हणजे त्यो आमी कोंकणी जर पळयली सकयल पर्यंत आमी उलयतात सो कल्चरली ती वेगळी सो पूण तरी सुद्दां बेताळ हो मागीर मेळना ताचें कारण कितें इज आतां पर्यंत म्हणजे स्टेजीचेर सांगपाक खूब डिफिकल्ट आमी एक थोडे आमचे कडेन हें आसाची मुर्ती आसाची एक पिक्चर्स आसाचे आमी ते पळया हो खंयचो बेताळ हो लोलयेचो नागडो बेताळ लोलयेंचो नागडो बेताळ म्हणजे काणकोण तालुक्यांत लोलये नांवाचो गांव आसा हे बेताळाची जी स्पेशलिटी आसा म्हणजे वैशिश्ट्य आसा तो म्हणजे हो बेताळ इज कार्वड इन अ क्लासिकल मॅनर म्हणजे जेन्ना आमी कार्विंग पळयता ताजे ते हे संस्कारीत कार्विंग आसा म्हणजे हाका एक साम्राज्य किंवा डायनेस्टीची पेट्रोनेज दिल्ली आसा इट इज नॉट कार्वड बाय अ फोक गिल्ड म्हणजे जे लोकल जे कार्विंग जाताले तो तसो ना उलट तुम्ही जर हाका जर पळयले तर ताणें कितें केलां कॉन्सेप्ट घेतला लोकल कॉन्सेप्ट घेतला आता हे जे कोण कार्वर्स आशिल्ले किंवा ते स्टोन जे हाणें जे केला कार्विंग केला मुर्तीकार म्हणटात शिल्पकार तांकां कॉन्सेप्ट खबर आशिल्लो हो बेताळ पूण एट द सेम टायम तांकां हेंय खबर आशिल्लें की तांच्या हातून सिमिलर कॉन्सेप्ट्साचे आनी वेताळ आसात सो ताणें कितें केलां हातून तुमी जर पळयत ताका एक तरेची उबी रावपाची एक वेगळी स्टायल दिल्या विच इज अ व्हेरी क्लासिकल स्टायल म्हणजे अशी तरेची स्टायल आमकां नॉर्मली कदम स्टायलीन मेळटा कदम आर्टान म्हणजे ताजो दाव पांय असो सायडी काडिल्लो आसा आनी ताचे बँड केल्ले आसा तुमी होयसळ कदम जेन्ना मुर्ती पळयतात तेन्ना तांची अशी मुर्ती आसता दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही जर पळयत ताज्या दाव्या हातान ताणें पात्र दिलां पात्र धरला हय ते पात्र इज कॉमन ते फोक कल्चरान सुद्दां आमकां मेळटा पूण ताका सकयल तुमी जर पळयत ताज्या हाताचे पात्राचे सकयल ताका एक ताणें मुणके लामता ते मेंढरे म्हणजे आमी ताका रॅम म्हणटा इंग्लिशीन आतां मेंढरे हे भागांत आमच्या भागांत खंयच ना आमच्या हातून आसता बोकड मेंढरे ना मेंढरे म्हळ्यार कितें मेंढरे म्हणजे रॅम म्हणटा ताका आमी प्राणी शीप ती शीप ना आमचे कडेन शिपाची बोडकी धरला हय तुम्ही जर सकयल पळयत ताच्या हाताक ते लांबता आतां स्टायलिस्टिकली हो आयकॉन जो आसा तो ताणें कार्व केला ऑन द स्टायल ऑफ काळभैरव ओके काळभैरवाच्या उजव्या हाताक सकयल ब्रह्माचे 5वें मुणके लावता ते एक वापस एक फुडले इमेज पळय आमी ते पळयतात भितर उजव्या हातान भितर
हय एक हें आसा उजवे हाताक खडग आसा हा. ते खडग मोडला मोडला ते वयर ताका वचपा जाय आशिल्ले ताजे ते म्युटिलेट जाला तुमी जर दाव्या हाता सकयल पळयत तर ते मुणके लामता हां हां तो काळ भैरवाचे स्टायलीर ताणें तो कार्व केला म्हणजे बहुतेक ते आर्टिजन जे आशिल्ले दे हॅड तांकां तो बेताळ हो कॉन्सेप्ट बेताल कॉन्सेप्ट खबर आशिल्लो तांकां काळ भैरव कॉन्सेप्ट खबर आशिल्लो सो ताका लागून काळ भैरवाची जर आयकॉनोग्राफी तुमी पळयली करेक्ट ताज्या हातांनी बी सकयल ब्रह्माचे 5वे मुणके लामता 5th हेड ऑफ ब्रह्मा तशें ताणें हांगा ताका एक ते रिप्लेस करून ताणें ते बोकड किंवा रॅम हाजे ताणें मुणकी दिला मागीर तुमी परत ताजी कानांतली पळयात वय काना लागी एक क्लोजअप पळय आमी आतां वय इयरिंग जी आसा ती सहसा जी फोक बेताळ असतात ताजे कानाक आसता सर्पकुंडल ओके हांगा जर तुमी पळयत ते रत्नकुंडल आसात हो रत्नकुंडल हे संस्कारीत कुंडल वय वय तशेंच ताजे भौतीक ताणें प्रभा मंडळ दाखयला तांचो सरप आसा हय सरप ताजे वयर दवरला आनी ताजे भोवती ताणें प्रभा मंडळ दाखयला वय प्रभा मंडळ प्रभावळी ही संकल्पना संस्कारीत हाजी मागीर तो फोक कल्चरान ती मेळना ओके पूण बाकीचे सगळे फिचर्स ताजे ताणें लोकल कल्चरांतल्यान घेतल्यात म्हणजे बल्जिंग आयज भायर आयिल्ले दोळे किंवा कॅनायन टीथ सुळ्या दांत भायर सरतात फोक कल्चरान जो बेताळ मेळटा तातूंत जीब ताजी भायर आसपा जाय ती हातून ना ही फुडले अनेक विंगड खंयची एक ही जी मूर्ती आसा ती चापोली गांवची काणकोण तालुक्याची ही मूर्ती कंप्लीट फोक कल्चरान आसा फोक स्टायलीन आसा वापस ते फुडली दाखय एक पंता पण आता हे कल्चर एक नमुने शास्त्रीयबद्ध शास्त्रबद्ध आसा ते इट हॅज गॉट मोर आयकॉनोग्राफिकली स्टायल्ड किंवा इट इज मोर पेट्रनाइज्ड बाय अ पर्टिक्युलर स्टायल ऑफ आर्ट ओके ओके शिल्पकलेची एक प्रभाव हाजेर दिश्टी पडटा आमकां क्लासिकल म्हणटा ताका आमी ओके आनी तो तुमी जो दुसरो पयलो अनेक दाखयलो आतां नवे हो फोक कल्चर ओके म्हणजे हातून ताका कशें दाखयता जीब भायर आसता सुळे भायर आसतात आनी ताका मिशी आसता कंपल्सरी ताका खाड आसपा जाय दाढी आसपा जाय हाका मिशी आसा ताका दाढी आसा हय ताका ना आनी हाजे खडग आसा ते मोडिल्ले आसा आनी दोळे तशेंच भायर सरता हाजे पुर्ती राबिल्ले एक पिक्चर आसा एक पंत दाखोवचे जतकी पळय वय हें हाजे खडग आसा ते मोडिल्ले आसा परत जर तुमी ताजो सकयल्लो एंटायर बॉडी पळयली तर हाजी समभंग मुद्रेत तो आसा म्हणजे तो हें जायना की ताजो एक पांय वांकडो बी कांय ना बेंड ना वय एक नमुने क्रूड आसा जे शिल्पकला म्हणजे दिस इज कंप्लिटली ताजे एक तागे अंगशास्त्र पळयलें म्हणजे जाल्यार ताजे एक प्रपोर्शन्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स पळयलें म्हणजे जाल्यार इतले एक सामके रिफायंड ना बरोबर पूण ते पयलेचे आमगेले पैंगिणीचे आमी पळयले लोलयांच्यो पळयलें म्हणजे ताका मस्त रिफायंड हें मेळटा बरोबर सो हें जाल्यार आमी शिल्पशास्त्राच्या आदारार आमी पळयता आसाची बट रिच्युअलिस्टीक आदारार जे लोलयांचे मूर्ती आसा आनी वरले कडेचे म्हळ्यार तुमी रत्नागिरी दाखोवन हांगा तें म्हणलें तांतूं भितर भेद आसा की रिच्युअलिस्टिकली म्हणजे कशें आसा की प्रत्येक रिजनांत ताजो रिच्युअल्स बदलतात पैंगिणी जर तुमी वचत तर ताजी पुजा जी आसा ती वेळी लोक करतात ओके म्हणजे ते हाजे ताजी पुजा ताजी अर्चा ताजे सगळे जे संस्कार जे ताजे आसा ते वेळीप समाज करतात तुमी जर तर हांगा वचत पिरोळ जर वचत तर गुरव ताजो पुजा करतात गुरव तर तुमी जर हांगा जर वचत खंय सावंतवाडी त्या भागात ताजे पुजा तशी गुरव करतात अनेक ठिकाणी ताजी पुजा आदिवासी समाज करता ओके सो ती रिच्युअलिस्टिकली बदलत आसता पूण कॉन्सेप्ट असो की थोडे कडांनी म्हणजे तेन्ना ताजी पुजा जाता तेन्ना ताजी पुजाय जाता आनी ताका ऑफरिंग्स दितात ऑफरिंग्स कूड बी इन द फॉर्म ऑफ बळी म्हणजे तातूंत तुमी कोंबो किंवा थोडे कडांनी रेडे अशी मारपाची प्रथा आशिल्ली आनी अजून ते थोडे गांवांनी मारतात रेड मारप किंवा कोंबी दिवप चड करून जेन्ना मनशाचेर संकट येता म्हणजे आनी ताका कितें तरी देवा उलो मारचो आसता तेन्ना तो जर बेताळाचो जर हें आसा भावीक आसा तर तो तसो बेताळा देवा पाव तूं आपल्या कितें आपल्याक कर हांव कोंबो सांगून घेता किंवा तुजें जर संकटाचें निवारण जायना तर प्रसाद घेतल्यार सांगता बेताळा कोंबो सांगून घे सो हे ऑफरिंग्स ताजे खूब कॉमन आसात आनी आतां आमी दामोदरांत वतना म्हळ्यार जांबावली वतना थंय आमी सोरो दिवचे हे आसा प्रथा आसा
भायर गणाक सोरो दिवचें म्हणून सांगून तशें हाका ना, सोरो बेताळा सोरो ना. सोरो हो पयलीं बी दिताले आनी इट हॅज फेडेड अवे नाव म्हणजे काण से पूण एक दोन ठिकाणी आसा ताका हे दितात कितें अल्कोहोल दितात एक दोन कडांनी पूण इट इज नॉट कॉमन ते सर्रास ते जाता अशें ना. आतां कशें की प्रत्येक जी संस्कार जातात किंवा रिच्युअल ते बदलत असतात आनी एज वी प्रोग्रेस ते ताजे चेंजीस. आतां ताका मागतना ताणें तूं पाव रे म्हणून सांगून मागतना कसल मागता म्हळ्यार वॉट एक्झॅक्टली म्हळ्यार तांणी चेडूं बाळ जायनातले मागता की आराम नातले रे या जे एक डिसीस आयले तेन्ना मागता की केन्ना मागता तो कशें आसा की बेताळ हो असो एक हें की तो ताका ताजे कडेन कितेंय माग तो दिता. आश्रय अभय हो जो आमी वापरतात शब्द हो तो बेताळ राखता. हय म्हणजे तूं प्राण भयान राखता की कसं म्हणजे कशें आसा तूं समज आतां हांव हांतरुणार आसा म्हणजे जीव वाचोवपाक तर हांगा नागाराधन आसा तुमी जाणा नागाराधन हांगा हे दक्षिण कन्नड भागांत चड आसा आनी नागाराधना कनेक्टेड टू प्रजनी म्हळ्यार ही संतानाच्या विशयान संतान ही नाशिल्ले वचून ते मागचे अशी एक प्रथा आसा तशें ताजे बॅकग्रावंडार ना हाजेर तशें ना. म्हणजे म्हाका समज म्हजी सोयरीक जायना तर तो बेताळा कडेन प्रसाद घेता आडखळ दाखयली तर एक कोण तरी बरो ना कोणागेर भुरग्याक जोर येता कोणागेर किंवा पयलींच्या काळाचेर जेन्ना धाम येताली म्हणजे आमी ताका एपिडेमीक जी म्हणटात असो एक सुद्दां हें आसा की सावंतवाडीचो म्हणजे कोंकण बेल्ट थंय एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो म्हाका याद जाता की ताणें चक्क कोवीड वेळार ती कोवीड तुज्या पांया कडेन दवरची आनी सगळ्यांक बरें करचें अशें एक गाराणें घाल्लें आसा. सो मोर असोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन म्हणजे बाकीचेय आसात पूण तुमकां अभय आश्रय आनी म्हजे कडल्यान कंप्लीट प्रोटेक्शन अशे तरेची ती एक वर्शीप आसा. ओके सो आतां हे आतां आमी पळयल्यार हे चड करून तुमी म्हणल्यार जनवासी म्हळ्यार आदिवासी कोण जन आसाची तांचे अंत आसा म्हणून सांगून पूण अपर कास्ट एक ब्राह्मण कम्युनिटीचे लोक आसाचे आमचे जन्मान आसा तूं हे ऊर नायिल्लेचे मागशीचे बॅकग्रावंड कसो लायता. नक्की जाता की जेन्ना हांवें पळय उदळ म्हणलें तशें असिम्युलेशन जेन्ना जालें म्हणजे वेगळे वेगळे कल्चर्स वेगळे वेगळे इन्फ्लुएन्सीस आयल्यो तेन्ना ते एसिम्युलेशनाक लागून ते वर्शीप आतां कशें आसा की म्हाका दिसता की हांव वेंकटरमणाची पुजा करची हांव भक्ती करची हांव करता म्हाका कोण तें आडावपाक शकना. सो आमचे हातून तशें आसा की जेन्ना एसिम्युलेशन जावपाक लागलें कल्चरल एक्सचेंजीस जावपाक लागले तेन्ना ह्यो इन्फ्लुएन्सीस एक्सचेंज जाल्ली आसात. इट इज अ कल्चरल एक्सचेंज नथींग टू डू विथ पर्टिक्युलर समाज किंवा आतां ते आराधना करतात ते सगळ्याची जातीचे करतात सगळे जातीचे करतात. इतलेंच न्ही की इवन थोडेशे क्रिश्चन समाज बेताळा कडेन येतात म्हणजे जे मच्छीमार समाज आसता खारवी समाज किंवा जे एक गोंया एक बेताळ आसा ताका दर्या सम्राट म्हणटात. चोपडे आसा तो दर्या सम्राट म्हणजे तो हाजो राजा समुद्राचो राजा ताका म्हणटना ते दर्या सम्राट. सो अशे तरेचे ताका हे आसा टायटल्स आसा म्हणजे तो कित्याक तशें म्हणटा की ताजे फाटल्यान जो गांव आसा तो सगळो हाजो मच्छीमार तो. आतां ते आग्यो वेताळ या प्रळय बेताळ अशे विंगड विंगड विध आसा म्हणा विंगड विंगड पॅटर्न म्हणजे पेक्षा आग्यो बेताळ आसा तातून आनी वेगळे बेताळ ना. आग्यो बेताळ आनी बेताळ आग्यो बेताळ म्हणजे अग्नी बेताळ. आग्यो म्हणजे तोंडांतल्यान उजो येणारो किंवा म्हजें इंटरप्रिटेशन अशें की ताका राग येता रागिश्ट बेताळ उजो असो तो हे कॉन्सेप्ट. आग्यो रुद्र आनी बेताळ जे आसात न्ही ते सगळे रुद्र सगळे म्हणजे तुमी जर फोकलोर पळयली न्ही ते फोकलोरांत खंयचोच बेताळ शांत थंड हे ना. ताका राग येवपा जायना तो जितलो बऱ्याक बरो तितलो वायटा वायट. म्हणजे एक पैंगिणी जेन्ना बेताळाची जी गड्याजात्रा म्हणून करतात तेन्ना टक नांवाचो एक कापडी लेख वाचतात. टका 3 वर्सांनी एकदां तो वाचतात. ते कितें ते
कथा या ती कथा न्ही, ती इट इज एन युलॉजी, ओके प्रशस्ती. हा म्हणजे श्री गडी गडी खाम गडीचा मेळा गडी अंक टंक सुंग अशी त्याची त्या हे बारारायाचा झुंजार बाराराय खांडेस्थळीचे म्हणजे ही इज गिवन टायटल्स. ओके ओके 52 ब्रदांचा पाठ परिमळ अशें. आणि शेवटी एक आसा की शरणांगता वज्रपंजरू. हो म्हणजे तो वज्रपंजर. हा म्हणजे तू शरण जर आयलो तर ही विल प्रोटेक्ट यू प्रोटेक्टिव्ह लाईक ए डायमंड लायक अ डायमंड इन अ हे केज केज. सो तशें म्हणजे तू जितलो ताका ताची भावना ताची उपासना तो पूण राग आयल्यार तो भयंकर वायट. सो ताका लागून तो आगियो. स्तुती एक स्तुती परायण म्हणतात आमी. ते तुम्ही किती म्हणता टक्का ना टक्का म्हणजे कशें आसा इट इज अ क्लॉथ बॅनर. हा तो क्लॉथ बॅनर तो ओके तो टंक हय टंक हाजे हे दोन्ही आता मी पळयले हे दोन्ही जवळ वेताळ दिसता हांगा. हाजे ऐतिहासीक कसं नाही हाजे लेजंड कसं नाही. हे म्हणजे कितें जेन्ना तुमी नॉर्थ गोवा वतात सालसेत पर्यंत साश्टी तालुका तो पर्यंत तुमकां सिंगल बेताळ मेळटा, एकच बेताळ. जेन्ना तुमी वयर वतात फोण्या जेन्ना पेडण्या बिचोले आणि किंवा ताज्या वयर सावंतवाडी सिंधुदुर्ग तेन्ना तुमकां काही ठिकाणी अशे जोड बेताळ मेळटात. ओके ताका ते येताळ बेताळ येताळ बेताळ येताळ बेताळ म्हणटात. आतां ते येताळ बेताळ हे एक्झॅक्टली कितें हे इट इज अ थिंग टू बी रिसर्च्ड फॉर रिसर्च. हे इंडिपेंडंट असता की कितें देवळाचे भायर असचे हे कशें आसता हे नॉर्मली बेताळाची वर्शीप आसा पळय तुम्ही ट्रेस केली ती ओपनच आसपाक जाय. इंडिपेंडंट इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी टेम्पल. नो 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 इट इज एन ओपन वर्शीप. ओके हांगाय तशी ती उगडीच आसा. आणि आता अनेक ठिकाणी मागीर मागीर हळूहळू ताचे देवळं बांदली. पण तो काणकोणचो लोलयेचो बेताळ आतां अजून उगडो आसा. हांगा जर तुमी पळयलें तांकां एक विशिश्ट प्रकारची जी आयकॉनोग्राफीक फिचर्स दे आर सेम. तातूंत तुमकां भेद ना. पूण तो एक व्हड आनी एक ल्हान इतलोच ताचो एक फरक आसता. सांग्यारी तो खूब कडांनी मेळ्ळ्यात आनी थोडे कडेन तांकां आताळ बेताळ येताळ बेताळ अशें तांकां अशें म्हणटात. हय म्हणजे गाराण्यांनी बी सांगणी जेन्ना करता येताळ बेताळाच्यान तुजें एकमत करगे म्हणजे मात अशें ते हे करतात बिचोले बी मया बी. सो हे येताळ बेताळ. पूण थोडे म्हणटात ते भाव थोडे म्हणटात ते ना ना एकूच रूप ते एक व्हडलो एक ल्हान. पूण ताजी अजून पर्यंत तशें क्लू म्हणजे कन्क्लुजन काडपा खातीर वी डोंट हॅव अ क्लू. तो आमगेल्या देवळांत न्ही जय विजय आसता भायरी जय विजय. पूण जय विजय तांची सायज एक आसता. एक आसता हे सायज वेगवेगळी ही सायज वेगळी आसता. जय विजयाची सायज कंप्लीट. आणि तुम्ही आयकॉनोग्राफिकली पळयले जय विजय जो आसता तो मिरर इमेज आसता. दुसरो आसता तो मिरर इमेज आसता. हांगा मिरर इमेज न्ही ही सेम पूण हायट वायज ताची फरक आसता. आमी दुसरे कडेचे कांय आमचे कडेन पिक्चर्स आसाचे ते एक मातशे पळय हे खंयचे. हो पिरवळचो बेताळ. ओरिजिनली सगळे बेताळ हाका टेम्पल आसा हाका देवूळ आसा. म्हणजे पिरवळचो बेताळ हो खूब प्रसिद्ध आसा. आणि ओरिजिनली ताका सगळेच बेताळाची मुर्ती लाकडी आसताली तुमकां सांगपाक. मागीर मागीर ते पाशाणी करपाक लागले. ही पिरवळचो बेताळ. आमगेले हे खंयचे ही हो पैंगीणचो बेताळ काणकोण तालुक्यान जो पैंगीण गांव थंय. आणि तुम्ही जर तर पळयत की तो बरे ताका सामके पारंपारीक रित्यान ताणें न्हेसोवपाची अलंकार करपाची पद्दत दवरली. म्हणजे तातूंत आतां कितें जालां की खूब कडेन डेव्हलपमेंट जाल्ले कारणान बेताळाची अलंकार करपाची पद्दत बदलल्या. घोड्यार बसला. घोड्यार बसले कित्याक जे फोक डेटीज लोकदैवत आसता तांचे सदांच फोकलोरीज तो घोड्यार आसता. तुम्ही खंयची फोक लोकदैवत पळय घोड्याचेरच ताचे कडेन कनेक्शन आसता. सो तो घोड्यार आरूढ बेताळ आसा. हाजी एक वेगळी आख्यायिका आसा. म्हणजे ती इज व्हेरी इंट्रस्टिंग आख्यायिका की तो पैंगिणी कसो आयलो. पैंगिणीचो हो पैंगीणचो. ओके. तो पैंगिणी आयलो कसो की खूब वर्सां पयलीं सांगतात ते की एक हातूंतल्यान चलत चलत म्हणजे तो भोंवत तो आयलो आणि ताणें तो पर्यंत 12 गांव 12 राज्यां आपल्या पादराकांत केल्ली. म्हणजे आपल्या हातून सांगड्यान येता हे सगळे काणी फोकलोर ते सांगचे आसता न्ही. ना सांगनात ते. पूण पैंगीणचे सगळे लोकांक काणी खबर आसा. म्हणजे म्हाका म्हज्या आजयेन सांगिल्लें हांव म्हज्या पुता सांगता. 12 गांव भोंवन आयलो 12 गांव जिखून हय म्हणजे तो 12 राय म्हणटा ताका. 12 राय.
आनी तो 13वें राज्य ताचे पैंगीण आशिल्लें. ओ सो आतां तो बेताळ आयला, तो उग्र आसा. म्हणजे आतां तो त्रास दितलो आमकां. आनी म्हणजे उग्र हाजे आमकां कितें आसता, कोणाचो पाहुणचार जेन्ना करता घरा कडेन येतकीर तो बरो आसल्यार आमकां बरें दिसता. पण ताजे जर तर किटकिट आसता, हें आसा तर आमी भितात न्ही. तो तोच प्रकार जालो. आनी आतां ताजें कशें म्हणजे कितें करया, तर ते सगळे तेजे गांवचे जे लोक आशिल्ले ते पेडार, चन्ना पेड नांवाचे एक पेड जागो आसा थंय, थंय ते बसले विचार करीत. तर ते अकस्मात एक जाणटो मनीस आयलो आनी ताणें सांगलें की कितें जालां ना, ताणें तो बेताळ आयला, आतां कितें करपाचें. ताणें आपूण सोडयता, तूं भिनाका, तुमी फक्त म्हजे बरोबर या. आनी तो घेवन तांकां ताजे बरोबर गेलो. तो कोण काय म्हळ्यार नागीजाण अशें ते एक नांव सांगता, नागीजाण. आनी नागीजाण हो मनीस काय तो सुपर नॅचरल डिवायन एंटिटी आमी ती नकळो, पण ती प्रोबेबली ताणें जे सांगता ते म्हळ्यार डिवायन एंटिटी आसपाक, स्पिरीट आसपाक शकता, नाजाल्यार मालगड आसतलो कोणेय सांगपा येना. सो तो नागीजाण ताका तो घेवन गेलो आनी ताणें त्या बेताळाक सांगलें की तूं कांयच आमकां त्रास करचो ना, तूं हांगाच राव. ताणें जालें बरें, आपूण रावता. पूण रावतलो जाल्यार आपल्याक कितें तरी जाय, आपूणच रावपाक शकना. ताणें सांगलें तुजी 3 वर्सांनी एकदां आमी जात्रा करतात. मान्य आसा? हय मान्य आसा. तुका आमी 4 पांयाची मेरू, 8 पांयाची मेरू आनी गर्भ दितात. मेरू म्हळ्यार मेरू म्हणजे जनावर, म्हळ्यार जानवर दिता. जनावर म्हणजे 8 पांयाचें एक जनावर दिता, 4 पांयाचें एक जनावर दिता आनी त्या भायर तुका आमी गर्भ दितात. तो ही वॉज प्लीज्ड. गर्भ दिवचें म्हळ्यार तुमच्या अंतकाण दिल्या. बरोबर. आतां 3 वर्सांनी एकदां, त्या भायर तुजी 3 वर्सांनी आमी एकदां जात्रा करतात न्ही. ताणें सांगलें आपूण रावता हांगा, आनी आपूण जो पर्यंत आसा तो पैंगीण गांवच्या लोकांक काय भिवपाची गरज ना, आपूण हांगाच रावता. आनी तोच थंय स्थायीक जालो. तेन्नाच्यान ते 3 वर्सांनी एकदां गड्या जात्रा करतात. ओके. गडे. सो आतां गर्भ खंयचे दितात? तर तांणी सगळ्यांनी सांगलें तूं हें कितें सांगलां, 4 पांयाची मेरू हाडटले खंयच्यान, 8 पांयाची मेरू आमी खंयच्यान हाडटले. आनी ताणें सांगलें त्या भायर 2 पांयाचे मेरू दिता. 2 पांयाचे कितें म्हणजे आपल्याक काय मनीस म्हणून दिता कितें, ताका दिसलें तो मनीस दितलो म्हणून खावपाक. आनी 8 पांयाची मेरू म्हणजे कितें व्हडली जनावर आसपाक. तूं भिनाका, 8 पांयाची मेरू म्हणजे कुल्ली, कुर्लो. मागीर 2 पांयाची मेरू म्हणजे कोंबो आनी रेडो, ते आमी दिवया ताका. आनी गर्भ खंयच्यान दितलो, तर ते माडयेची पोंय आसता, ताजो ताणें गर्भ दिलो. सो किरलेले ते माडये जेन्ना शूट येता बर्ड, ताणें गर्भ दिलो. तो गर्भ म्हणजे बेताळा फसयलो, नागीजाणान बेताळा फसयलो, अशें एक ती आख्यायिका. बट तो उग्र जालो ना, फसयल्या खातीर कितें तो उरलो, तो आपल्या उतरां खातीर बांदून उरलो. सो लॉजिकली दे कन्विन्स्ड हिम टू स्टे. तेन्नाच्यान तो पैंगीणची बेताळाची. पूण दॅट मुर्ती जी आसा, तुमकां सांगपाची हें म्हळ्यार ती मुर्ती जवळ जवळ 12व्या ते 13व्या शेंकड्यांत. ते पण दाखय मूर्ती एक ते गोड्यार बशिल्ले, आतां आमी लास्ट पळयलेली मूर्ती. ही जी मुर्ती आसा आर्किओलॉजिकली ही मुर्ती अतिशय म्हत्वाची आसा. कारण अशें की गोंयांत आर्किओलॉजिकल एविडन्सीस आमकां कमी मेळटा ऑफ द प्री पोर्चुगीज एरा. पूण ताका लागून ही अशी कोलोसल मुर्ती, म्हणजे आमी ताका ह्युमन हायटीची मुर्ती आसा, ती खूब रेर. आनी हिजे म्हणजे इम्पॉर्टन्स इज इतिहासांत खूब म्हत्वाचें. कित्याक जेन्ना बेताळ अशें म्हणटात तेन्ना आतां मुर्ती रेर उरल्यात, त्यो सगळ्यो चडश्यो नवीन मुर्ती. वन ऑफ द ओल्डस्ट इज दीस. आनी हाजें म्हणजे संवर्धन किंवा प्रिजर्वेशन जावप खूब म्हत्वाचें आसा. आनी हाजें तशेंच जीप भायर आसा. आतां तुमी विचारतले की तुमी डेटिंग कशें करतात, म्हणजे ताची तुमी काळ गणना कशें करतात. ताजें एक म्हणजे जेन्ना ऑफकोर्स एक म्हणजे अनुभवांतल्यान येता, जेन्ना तुमी स्टडी करता. दुसरी म्हणजे कितें, जे बेताळाच्या हातांक, उजव्या हातांक खडग आसता, इज देर अलॉंग विथ द स्टोन कार्ड. म्हणजे ताका स्टोन मॅट्रिक्स म्हणटात. स्टोन मॅट्रिक्स जेन्ना चड आसता तेन्ना दॅट इज द मोस्ट ओल्डस्ट. म्हणजे आमी चापोलीचो पळयलो तो. मागीर जेन्ना रिफायनमेंट जालें तेन्ना ताका हाताक एक ते बुराक करताले आनी तातूंत मागीर आर्टिफिशियल खड घालताले. ते मागीर रुखाचें म्हणजे स्टील, तलवार स्टील किंवा हे ते घालताले, लोखंडाचे. ते मागीर आयले. सो ते हळू नंतरचे. सो हो जवळ जवळ 12, 13 तसो तो काळ आसा. हांगा तुमी म्हाका खबर ना तुमी जाणा की ना, ब्रह्मावर म्हणून गांव आसा, त्या ब्रह्मावरान तूं भितरी कुंदापूर एरिया भितरी एक
मेक्कीकट्टू म्हणून एक गांव आसा थंय एक संस्कृती आसा ती उरू म्हण सांगतात ताका. उरू म्हळ्यार व्हड रुखाचे मूर्ती करप. हां ते घोडार या ते प्राणीर बसून असता, वाघार बसून असता अशी ही साबार प्रतिवर्ष तांणी करतात ते मूर्ती आणि ते फुडल्या वर्साची मूर्ती पुराय सायडा दवरून असतात. साबार मूर्ती आसा म्हळ्यार इन्युमरेबल. देर आर लॉट ऑफ सच मूर्ती आसात रुखाची म्हळ्यार एक क्रूड. इट इज नॉट सम रिफायंड स्कल्पचर जो आर्टिफॅक्ट्स नाही. इट इज अ फोक आर्टिफॅक्ट्स and many of these artifacts have been taken by Kamaladevi Chattopadhyay to दिल्ली म्युझियम, नॅशनल म्युझियमान ते दवरले आसा. आतां हे उरू तुमी पळयले आसतले नॅशनल म्युझियमान तूं, आनी तुमी म्हणल्यार आतां बेताळ फुडें रुखाचे करताले म्हूण सांगून हाका तुमी तुलना केली म्हण जाल्यार एक कसली की एक साम्य आसत की ना. कितें जाणा, परत तो जो उरू जो तुमी म्हणटा तसोच एक संकल्पना तामिळनाडूक मेळटा. असोच प्रकार म्हणजे ही इज ऑल्सो फोक डेटी. ओके. इनिशियली कशें आसा की नॉर्मली अशें जनमानसांत एक हें आसता की फातोर म्हणजे तो ओल्ड आणि वूड कार्विंग मागीर आयला. पूण तशें ना. वूड कार्विंग इज द अर्लियस्ट फॉर्म ऑफ कार्विंग. म्हळ्यार इट इज इजी. यूज्ड इट फर्स्ट. मागीर ताणें स्टोन वापरलो. सो तुमी जर खुबशे महाराष्ट्रा अजंठा एलोरा केव्स पळयल्यो तातूंत ताणें रेप्लिका केल्या ऑफ वुडन हें सिलींग. सो हे जे आसा ते इट इज अगेन अ फोक डेटी, प्रोटेक्टेड डेटीज तो. नॅशनल म्युझियमान म्हाका 3 मूर्ती काय 4 मूर्ती अगेन तो फोक डेटीज आसा. पूण कॉन्सेप्ट जो आसा तो सेम आसा. पूण अगेन तो इट बिलोंग्स टू अ पर्टिक्युलर रिजन. हाजेर रिजनल इन्फ्लुएन्स वेगळो आसा. ताका लागून ताजे संस्कार जे आसात ते वेगळे जाल्ले. सो तुमी मस्त आमकां माहिती नागडो बेताळाचे विशयार दिले. जाल्यार नागडो बेताळ म्हळ्यार आमगेले स्वप्न सारस्वत कादंबरी आमी गोपालकृष्ण पैन बरयलेले नागडो बेताळ तातूंत ताणें एक कॅरेक्टर जावन हाडला. सगळ्याची एक प्रोटेक्टर डायटीची प्रोटेक्टर मनीस जावन म्हळ्यार एक संत एक योगी मनीस जावन तो ततावळी ते नाटक ते कादंबरीन प्रवेश करता आनी अभय दिता. तुमी सांगल्या वरी अभय आसता आनी कांय तरी ताका भविश्य दाखयता. म्हळ्यार फुडार दाखयता ताका अशें तुमी चला आनी तुमी अशें वचाची, तुमकां आमी अभय दिता, वाट दिता म्हूण सांगून आनी फुडले विशय सांगता तो. म्हळ्यार मुखारचे विशय सांगता अशें जाता, तुमकां बरेपण आसा या तुमकां वायट जातलें, तुमकां घोर एक दुश्काळ येतले अशें तो सांगता. सो ते निमित्त नागडो बेताळ अनेक फावटी ते जिवंत जाला आमचे जनमानसांत. पयलेचे जनमानस ते खाली एक उतरांत उरिल्ले आशिल्ले. नागडो बेताळो सुणे कातलो म्हणून इतलेंच उरिल्लें आशिल्लें. आतां ताका एक विंगडरमणे आयाम आमचे मनसांत ते म्हळ्यार स्वप्न सारस्वताजी हर एक कोंकणी मनीस हांगा वाजिल्ले आसता. ते कादंबरी तितले एक जनजनीत जाला. तशें हांव नागडो बेताळाचें पुनरुज्जीवन जालां परत एक फावटी. आनी तुमी मस्त माहिती आमकां नागडो बेताळा विशयार दिल्ले. आमकां मस्त ताजे निमित्त एक विशय कळ्ळो. ताजे खातीर तुमकां मनांत सावन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आजी आमगेले कार्यक्रम पळयले सगळ्या प्रेक्षकांक डॉक्टर रोहित पळगांवकर आमगे लोटू आनीक खूब एक मस्त विंगड गोंयचे इतिहासाचेर आमी तांगे लोटू भासाभास करतले. मुखारसून तुमगेले मुखार आमी एपिसोड वायज हाडटले म्हणून हांव तुमकां सांगता. हांगाक हे कार्यक्रम समाप्त जाता. नमस्कार.